कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। मंगल विजयाचे प्रतीक आशिल्ली गुडी उबारीत गोंयभर संवसार पाडवो व्हडा उमेदीन मनयलो। सकाळ फुडें न्हावन धुवन सोबीत रांगोळी काडून जायते कडेन लोकांनी आपल्या आंगणात गुडी उबारली। विजयाचे तशेंच सुख आनी समृद्धीचे प्रतीक आशिल्ले गुडयेची पुजा करून लोकांनी संवसार पाडवो मनयलो। मोगो पक्षाक भाजपा कडेन युती करपाची ना जाल्यार तांकां तांची वाट पिकळी आसा। आमी प्रियळ मतदारसंघ खंयचेच परिस्थितीत सोडचे ना म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयलो। प्रियळांत जाल्ल्या भाजप कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात मुख्यमंत्र्यान हे स्टेटमेंट केलां। ताजेर मोगोपा फुडारी सुदीन ढवळीकारान मोवाळ भुमिका घेत मुख्यमंत्र्यांक कार्यकर्त्यांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर तशें उलोवचें पडटा म्हणून प्रतिक्रिया दिल्या। भोळे वखदा विरोधी पंगडान पत्रादेवी चेकपोस्टा लागीं धाड घालून सुमार 25,10,000 ड्रग्स जप्त केला। ह्या प्रकरणात ANCन कुडाळ सिंधुदुर्गाच्या परवेज अली खान या दादल्याक अटक केल्या। ताचे कडल्यान 208 ग्राम एक्स्टसी पावडर आणि 43 एक्स्टसी गुळयो जप्त केल्यात। सनबर्नाच्या माध्यमांतल्यान फाटल्या 3 वर्सांत सरकारी तिजोरेंत 3,95,00,000 रुपयांची येणावळ आयली, अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिली। सनबर्न महोत्सवांतल्यान फाटल्या 5 वर्सांत कितली येणावळ आयली काय म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान पर्यटन मंत्र्यांक विधानसभेत अतारांकीत प्रश्न विचारिल्लो। ताका पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन लेखी जाप दिल्या। कोरोना काळात 2020-21 वर्सा सनबर्न महोत्सव जावपाक शकलो ना। उपरांत 2022 ते 2024 मजगती गोंयांत जाल्ल्या सनबर्न महोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान सरकारी तिजोरेंत सुमार 4 कोटी रुपयांची भर पडिल्ल्याचें तातूंत म्हणलां। दिवचलच्या हाऊसिंग बोर्ड वाठारात नळांक खोदूळ उदक कशें येता तें कळपाक मार्ग ना। लोकांचे बरेच हाल जाल्यात। हे विशीं उदका पुरवण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक कळोवन लेगीत तांणी कानामनार घेनात अशी कागाळ आसा। फाटल्या 4 दिसांच्यान ही समस्या उप्रासल्या। मजगती हाऊसिंग बोर्ड वाठारात नवीन पायपलायन घालपाचें काम चालू आसा। ताका लागून घडये ही समस्या निर्माण जाल्या आसुये असो अदमास आसा।
महाराष्ट्र औरंगाबादांतल्यान कंटेनरांतल्यान बेकायदेशीरपणान मासाची तस्करी करपी ट्रक दल्लो. कंटेनरांत सुमार 60 टन गोमांस आशिल्ल्याचो दुबाव राजीव झा हांणी उक्तायलो. ते खातीर पुलिसांनी गाडयेचे डॉक्युमेंट तपासून पळोवचे अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केल्ली. पर्वरी उड्डाण पुलाक लागून देव खापरेश्वराचे देऊळ हालयल्ले. आयतारा संवसार पाडव्याच्या शुभमुहूर्तार देव खापरेश्वराचे नवे देऊळ बांदपा खातीर बुन्यादी फातर घालो. पर्वरेच्या हुंडाय शोरुमा मुखार हे नवे देऊळ बांदतले. सोमारच्यान देवस्थान बांदपाच्या कामाक सुरवात जातली. आयतारा वारकाची ग्रामसभा वारका येवपी प्रस्तावित महामार्ग आणि कोयराच्या विशया वेल्यान बरीच तापली. आमकां वारका प्रस्तावित महामार्ग कसोच येवपाक दिवचे नात अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. तशेंच वारका दर्यावेळेर आशिल्ल्यो बेकायदेशीर इमारती आनी वाडपी कोयराचे समस्ये विशीं एक खासा ग्रामसभा घेतले अशेंय थळाव्या पंच वांगड्यांनी स्पश्ट केलें. गांवांतली गटार वेवस्था, दर्यावेळेर केल्लो बेकायदेशीर रस्तो आनी लावड म्युझिकाच्या विशयावेल्यान अंजूंची ग्रामसभा बरीच तापली. दर्यावेळेर केल्ल्या रस्त्याची गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणाक घेवन जोड पळोवणी करपाचें आश्वासन सरपंच लक्ष्मीदास चिमुलकारान दिलां. तशेंच लावड म्युझिक आनी बेकायदेशीर बांदकामांचेर कारवाय करता म्हणून सरपंचान सांगलां. आंबावली केपेच्या दामोदर वेळीपाची स्वयंपूर्णतेकडेन वाटचाल. गवणे काम करून काजीच्या सिजनात तो मुट्ट्यांचो रोस काडपाचें काम करता. सकाळी गवणे काम करून रातच्या वेळार मुट्ट्यांचो रोस काडटा. रोस काडपाक थंय तो मुट्टे कुशीकच्या गांवांतल्यान हाडटा. मुट्ट्यांचो रोस काडून तो दुसऱ्याले भाटेर सोरो काडपाक दिता. हें काम करपाक दामोदराक ताची घरकान्न आनी चली मजत करता. ह्या संदेच्या उबाराचेर तो आपल्या घरच्यांचें पोट भरता.
सरकारी कामात आडखळ हाडपाच्या तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांक धमकी दिवपाच्या प्रकरणात वास्कोच्या त्या चौघांक एफआयआर दाखल करपाचो आदेश कोर्टान वास्को पुलिशेक दिलो. बोगदा वास्को वाठारात वीज खात्याच्या जागेवेले अतिक्रमण काडपाक गेल्लो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटये आणि थळावा आमदार संकल्प आमोणकरां मदीं वादावादी जाल्ली. ह्या कफुसावा उपरांत काशीनाथ शेटयेन सरकारी कामात आडखळ हाडल्या तशेंच सरकारी अधिकाऱ्यांक धमकी दिल्या म्हणून पणजे पुलिशेक कागाळ केली. पणजे पुलिशेन 0 एफआयआर नोंदवून हे प्रकरण वास्को पुलिशेक वर्ग केले. वास्को पुलिशेन या प्रकरणाची दखल घेवंक नाशिल्ल्यान काशीनाथान मुरगांव कोर्टात याचिका दाखल केली. ही याचिका निकालात काडटना कोर्टान वास्को पुलिशेक त्या चौगांय आड एफआयआर नोंद करपाचो आदेश दिला. रेडीघाट वाळपय 2 स्कूटरीमध्ये झालेल्या भिरांकूळ अपघातात साखळेच्या शॉन सायमन लोबो या 20 वर्साच्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें. जाल्यार हेर 3 जाणांक गंभीर दुखापत जाली. दुखापत जाल्ल्या 3 जाणांक उपचारा खातीर गोवा वैजकी हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले. क्रायम ब्रांचीन आंतरराष्ट्रीय गांजो तस्करी प्रकरणात बेंगळूरच्या गौतम एम ह्या तरणाट्याक अटक केल्या. तांचे कडल्यान 11.67 कोटी रुपयांचो 11.672 किलो हायड्रोफोनिक वीड म्हळ्यार उच्च दर्जाच्या गांजो जप्त केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो गांजो बँकॉकच्यान गोंया खातीर विकपाक हाडिल्लो खंय. गौतमान पुलीस चौकशे वेळार सांगले की ताका बँकॉकांतल्या तस्लीम नांवाच्या ताज्या इश्टान गांजाची तस्करी करपा खातीर 1 लाख रुपया दिता म्हणून सांगिल्ली. केरळा कुन्नूरच्या श्रीजिलान बँकॉका खातीर ताची तिकेट बूक केल्ली. उपरांत बँकॉक वचून गौतमान हो गांजो हाडलो. ह्या प्रकरणात बेंगलोरच्यान शिलना ए हे बायलेकूय अटक केल्या. शिलना ह्या गटाची म्हत्वाची मेंबर आशिल्ली. बँकॉक आनी थळावे सप्लायरां कडेन तिचे कनेक्शन आशिल्ल्याचे गौतमान पुलीस चौकशे वेळार सांगिल्ले. शिलनाकूय पुलिशेन ताब्यात घेतला. तशेंच श्रीजिलाकूय कुन्नूर केरळच्यान अटक केल्या. ह्या प्रकरणात घुसपल्ल्यान बँकॉकाच्या दुबावित आड लुकआउट नोटीस जारी केल्या. अंदू देशात अपेक्षे परस चड उष्णताय आसतली. भारतीय हवामान विभागाच्या मतान देशातल्या उत्तर पश्चिम राज्यांनी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली अंदू उष्णताय ल्हारांच्या दिसांचो आंकडो दुपेटीन वाडपाची शक्यताय आसा. 2024 वर्सा भारता खातीर सगळ्यांत उष्ण वर्सांतले एक आशिल्ले. फाटल्या वर्सा देशात 554 दीस उष्णतायेचो ल्हार आशिल्लो. सादारणपणान एप्रिल ते जून या काळात लेगीत 5 ते 6 दीस उष्णताय ल्हार उरतात. पूण अंदू 10 ते 12 उष्णताय ल्हारां आसूं शकतात. उष्णताय ल्हारांच्या दिसांचो आंकडो दुपेटीन वाडलो जाल्यार 2025 वर्स आतामेरेनचे सगळ्यांत उष्ण वर्स जातले अशें हवामान शास्त्रज्ञ सांगतात. ह्या दिसांनी तापमान सामान्य परस 5 अंश वा चड उरूंक शकता. भारतातल्या सगळ्यात प्रभावी 100 मनशांमदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह हांचे सयत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचोय आस्पाव आसा. राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ, उद्देजक गौतम अदानी, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन हांचो इंडियन एक्सप्रेसाच्या वळेरेंत आस्पाव आसा.
टेक्स्टाईल कोयऱ्याचे आव्हान पुराय संसाराच्या चिंतेचे मुखेल कारण झालं असे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि मन की बात या कार्यावळीत नजरेक हाडले. टेक्स्टाईल कोयरांतल्यान फक्त 1% परस उणोच टेक्स्टाईल कोयर नव्या कपड्यान रिसायकल जाता असो हुस्को आनी नव्यार उक्तायलो. टेक्स्टाईल कोयरांत भारत हो संवसारांतलो तिसरो देश जातून टेक्स्टायलाचो चडांत चड कोयर जावपाक तयार जाता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. अवयव दान करून दुसऱ्या व्यक्तीचो जीव वाटोवपाक गोंयांतली बायलां दादल्यां परस मुखार आसात. गोंयांत अवयव दानाची प्रक्रिया नियमन हे राज्य अवयव आनी पेशी प्रत्यारोपण संस्थे वतीन भायर सोटो करता. सोटोवन दिल्ले म्हायती प्रमाण गोंयांत आतां मेरेन जाल्ले जितेपणी किडनी दानांत महिला दात्यांची संख्या दादल्यांचे दुपेटी परस अदीक आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कांय कारणांक लागून किडनी निकामी जाली जाल्यार ते व्यक्तीच्या लागींच्या नात्यांतल्या कुटुंबातली व्यक्ती किडनी दिवपाक मुखार येता. तातूंत महिला दाते अदीक आसात. आतां मेरेन गोंयांत 49 जाणांनी जितेपणी किडनी दान केल्या. तातूंतले 70% म्हळ्यार 34 दाते बायलां आशिल्लीं जाल्यार 15 दाते म्हणजे 30% दादले आशिल्ले. गोंयांतल्या किडनी दाना मदले 35 किडनीचे दादले दुयेंती जाल्यार 14 किडनी बायलां दुयेंतीत प्रत्यारोपण केलें. मार्च म्हयनो सोंपत आयिल्ल्यान आतां गिमाळ्याच्या सुटयेक सुरवात जाता. दर वर्सा ह्या सुटयांनी लोक व्हड संख्येन रेल्वेत प्रवास करतात. प्रवाशांची संख्येतूय वाड जायत चल्ल्या जाका लागून रेल्वे स्टेशनांचेर गर्दी जाता. ही गर्दी उणी करपा खातीर रेल्वेन मुंबय, नागपूर, करमळी, तिरुवनंतपुरम, पुणे, नागपूर आनी दौड कलबुर्गी ह्या मार्गार 332 विशेष रेल्वे सेवा चालू करपाचो निर्णय घेतला. दोन 2024 वर्सा भारतात दरेका युजराचो सरासरी म्हयन्यारो डेटाचो वापर 27.5 गिगाबायट मेरेन वाडिल्ल्याचे उक्ताडार आयला. फाटल्या 5 वर्सांत 19.5% इतले वर्सुकी दर वाड दिसून येता अशें जाहीर केल्ल्या अहवालात म्हणलां. 5G डिव्हायस इकोसिस्टम नेटान विकसीत जायत आसा. सक्रिय 5G डिव्हायस दुपेटीन वाडून 2024 वर्सा 271 दशलक्ष इतले जाले. 2025 वर्सा सुमार 90% स्मार्टफोन 5G नेटवर्कात सक्षम आसतले असो प्राथमीक अदमास आसा. संवसारांतल्या सुरक्षीत देशांचे वळेरेंत अमेरिकेचो क्रमांक 89 आसा. संवसारभरांतल्या लोकांक उद्देग आनी शिक्षणा खातीर चड पसंत आशिल्ल्या देशाक सुरक्षेच्या मळार इतलो उणो क्रमांक पळोवन जायत्या जाणांक धक्को बसू येता. विशेष म्हळ्यार सुरक्षा मळार भारत आनी पाकिस्तान अमेरिके परस फुडें आसात. संवसारांतल्या सुरक्षीत देशांच्या वळेरेंत पाकिस्तान 65वे आनी भारत 66वे सुवातेर आसा. दक्षिण युरोपांतलो एंडोरा हो ल्हान देश संवसारांतलो सगळ्यांत सुरक्षीत देश अशें नुंबेओच्या सेफ्टी इंडेक्सात म्हणलां. एंडोराच्या एके वटेन फ्रांस आनी दुसरे वटेन स्पेन हे 2 देश आसात. एंडोरा युनायटेड अरब अमिराती, कतार, तैवान, ओमान, आयल ऑफ मॅन, हाँगकाँग, आर्मेनिया, सिंगापूर आनी जपान हे सगळ्यात सुरक्षीत 10 देश जावन आसात. जाल्यार व्हेनेझुएला, पपुआ न्यू गिनी, हैटी, अफगाणिस्तान, दक्षिण आफ्रिका, होंडुरास, त्रिनिदाद आनी टोबॅगो, सिरिया, जमैका आनी पेरू हे सगळ्यात असुरक्षीत देशांमधले एक.
मुंबईकरांची ई वॉटर टॅक्सीची उत्सुकता आता सोपतली. बेगीनच देशातली पहिली ई वॉटर टॅक्सी मुंबईत धावतली. स्वीडनची कॅन्डेला कंपनी पर्यावरणाक अनुकूल वॉटर टॅक्सीचो पायलट प्रोजेक्ट राबयतली. ही सेवा बेगीनच सुरू करपाची सुचोवणी नुस्तें वेवसाय आनी बंदर मंत्री नितेश राणे हांणी केल्या. मुंबय येरादारी यंत्रणेक खर ताण येता. ई वॉटर टॅक्सी बेगोबेग सुरू जावपा खातीर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आग्रो करता. गेटवे ऑफ इंडिया ते एलिफंटा आनी गेटवे ऑफ इंडिया ते अलिबाग ह्या उदकांतल्या येरादारी महामार्गाच्या पायलट प्रोजेक्टान मुंबईत सतावपी येरादारी कोंडीचो प्रश्न सुटपाक मजत जातली. स्वीडनच्या कॅन्डेला कंपनी कडेन जाल्ल्या करारा प्रमाण तांणी नागरिकांची सुरक्षीतताय, वातावरण, पर्यावरणाचो विचार करचो, तशेंच वॉटर टॅक्सीचो नागरिकांक परवडपी दर दवरचो. कंपनीक लागपी परवान्या विशीं राज्य शासन सादूर आसतलें अशेंय तांणी सांगलां. आता मेरेन सुमार 7.5 लाख तीर्थयात्रींनी चारधाम आणि हेमकुंड साहिब यात्रा 2025 खातीर आधार कार्डाच्या आधारान नोंदणी केल्या. आता अशा यात्रेक वतले तर आधार कार्ड व्हेरिफिकेशन सक्तीचे केल्ल्यान नोंदणी प्रक्रिया आनीकूय सोपी जावपाक मजत जातली. या नोंदणी प्रक्रियेक लागून ह्या यात्रेक वचपी तीर्थयात्रींची हालचालींचेर लक्ष दवरपाक मेळटलें. तशेंच तांकां जेवण खाण येरादारी तशेंच भलायकी सेवा दिवपाकूय तितलीच मजत जातली. भारतान 2024 वर्सा 255 कोटी किल च्याची निर्यात केली. याचबरोबर भारत हो श्रीलंकेक फाटी घालून संवसारांतलो दुसरो व्हडलो च्या निर्यात करपी देश थारला. हे वयरेंत केनिया पयल्या क्रमांकाचेर आसा. भारताची च्या निर्यात 2024 वर्सा 255 कोटी किलोग्राम मेरेन पावली, जी 10 वर्सांतली सगळ्यांत चड आशिल्ली. 2023 वर्सा नोंद जाल्ल्या 231.69 दशलक्ष किलोग्रामाच्या आंकड्या परस 2024 वर्सा देशाची निर्यात 10% वाडली. आशियाच्या सगळ्यात चड लांबायेच्या टनेलाचे 70% काम पुराय जाल्लें आसा. जम्मू काश्मीरात ह्या जोजिला टनेलाचो भागाचें काम पुराय जाल्लें आसा. सगळ्या ऋतूंत उपेगी अशा ह्या सुमार 500 कोटी रुपयांच्या टनेलाचो प्रकल्प श्रीनगर ते लडाखाक जोडटलो. हो 30 किलोमीटर लांबायेचो आसतलो अशी माहिती केंद्रीय रस्तो आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरीन दिली. ह्या टनेलाच्या प्रकल्पाक लागून 9 वर्सांचो प्रवास आता फक्त 3 वरांचो जातलो अशेंय गडकरीन सांगलें. एक मे सावन एटीएमांतल्यान पयशे काडपा खातीर चड शुल्क भरचें पडटलें. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन तशी अधिसुचोवणी जारी करून इंटरचेंज फी वाडपाची घोशणा केल्या. हाचो अर्थ आर्थीक वेव्हारा खातीर एटीएमाचेर आदारून आशिल्ल्या गिरायकांक मुक्त वेव्हाराची मर्यादा हुपल्यार अतिरिक्त शुल्क भरचें पडटलें. अधिकृत अधिसुचोवणे प्रमाण 1 मे सावन गिरायकांक मुक्त मर्यादा सोंपतकीच एटीएमा वरवीं केल्ल्या दरेका आर्थीक वेव्हारा खातीर अतिरिक्त ₹2 फारीक करचे पडटले. हे शुल्क वाडीक लागून एटीएमांतल्यान पयशे काडपा खातीर दरेका वेव्हाराचेर ₹19 शुल्क भरचे पडटले, जे पयलीं ₹17 आशिल्ले. ते भायर बॅलन्स चौकशी सारकिल्ल्या बिगर आर्थीक वेव्हारा खातीर शुल्क ₹1 वाडयला. हाचो अर्थ खात्यांतलो बॅलन्स तपासपा खातीर दरेका वेव्हाराचेर आतां ₹7 शुल्क भरचे पडटले, जे पयलीं ₹6 आशिल्ले.